कार्य आणि ह्या वर्सा म्हज्या पासपोर्टाक एक भाग मेळ्ळे एक सील पडचे आणि सील पडली काही इंडियांत आणि तशेंच मस्कतांत एक कटचे मी प्लॅन करता ते कले असं जाल्यार मागीर आमी फ्युचर तुमकां सांगता कित्याक पयलीं नेमा वचल्यार मागीर येना जाल्यार तोंदरे हे मस्त वाटी जाता आमच्या अंदू इंडस्ट्रीन त्या देखून पण परत तुमकां ते कॉमेडी बरं असले असं नसं बरं आले आणि की बळ्या म्हणून जातात बरी आली बरे आले तांकां मस्त ऑल थँक्यू सर्वांक सुपर बरे व्हेरी नाईस बरें जालें वंडरफूल वंडरफूल व्हेरी गुड मूवी मस्त बरी आसली बरें मनोरंजन दिलां तशेंच मुवींत बरो संदेश आसलो आनी सगळ्यांची एक्टिंग टॉप नॉच थँक्यू सो मच एक्सलंट बरी जाल्या रियली एन्जॉयड गुड लेसन कॉमेडी वेरी वी आर लाफिंग लायक यू नो इट वॉज स्पेशली दॅट नानी पार्ट थँक्यू बरें कॉमेडी आसली बरें थँक्यू बरी आली मूवी ऍक्टिंग डायरेक्शन पुरा एकदम परफेक्ट दुसऱ्यांक रेकमेंड करतात रेकमेंड करतात जाल्यार कालाक It is worth it's a very very good story, good direction and the good acting. Yeah, excellent. रायन अँड बरी Music आली कशी आली? म्युझिक बरें आहलें आनी कॉन्सेप्ट बरें आहलें आनी कॉमेडी पुरा बरें आहलें थँक्यू बरी आली काय बरें लागलें एंटरटेनमेंट आणि मिस्ट्री ती बरी लागली थँक्यू कंपनीची सुपर मूवी अशीच आणखी बरी कॉमेडी येऊन दी म्हणून आम्ही आशेता कोणाची ऍक्टिंग मस्त बरें लागली सगळ्यांची ऍक्टिंग बरें सगळ्यांची ऍक्टिंग बारी बरी जाली आनी मुखार हिंदी मूवी पळयना आमच्या कोंकणीन तूं मूवी पळोवची सुपर सॉंग्स कशे लागले आनी कोणाची ऍक्टिंग तुका बरें लागलें सगळ्यांची क्लियर व्हेरी गुड सिंपल आमच्या मनशा बरें जालें आमी कशें कशें जियेता कशें आमी रावता तशें नॅचरल आसलें रेंगी व्हेरी गुड नॅचरल थँक्यू मीरा गॉड ब्लेस बरी असली मुवी हसून बरो जालें आनी सडोत कॉमेडी लिंकअप आनी पुरा केल्लें बरें जालें आनी बरी स्टोरी रायटींग केल्या आनी बरें एक्झिक्युशन केलां ऑल द बेस्ट रँड म्युझिक्स कशी आसली म्युझिक सुपर प्रज्योत ऑन सॉलिड वर्क केला प्रज्योत हॅट्स ऑफ टू यू रियली अमेझिंग आणि पुरो बरें जाला कंपनीत एक बेस्ट मूवी थँक्यू बरे झाले लायक जालें मस्त मुवीन लास्ट एक बरी मेसेज धाडले ती मेसेज मस्त लायक जाली आणि इंटरव्यूला उपरांत मस्त बरें आसले मस्त थँक्यू ह्या मुवी मस्त बरी आसली आनी बरे एफर्ट्स घाल्यात आनी कळटा मस्त काम आसलें तो पळयतना घालता बरे एफर्ट्स घाल्यात आनी सगळ्यांनी बरें एक्टिंग केला सो मुवीन तुका काले बरें लागलें म्हाका कॉमेडी आनी तांचें एक्टिंग द वे दे प्रेझेंटेड आनी एक होप कोंकणी मुवी येदोळ येनातले आतां हे मुवी केला आतां लोकांक एक इंट्रस्ट आयला पयलीं अश्मीत हांवें लोकां थिएटराक हाडले ह्या मुवींत थिएटर भरले आनी मुखार बरे बरे कोंकणी फिल्मां येवन नाशिता सो हे आनी एक होप दिला अशी बरी कोंकणी मुवी आनी रायनाक हॅट्स ऑफ टू रायन फॉर द ग्रेट एफर्ट्स
बरें आशिल्लें इल्ले हांव हांसचे उडे हांसलो मुवी बरी आसली मस्त हांसूंक मेळ्ळें मेल्विन पेर्नाल आनी रायनान बरें एक्टींग केलां मेल्विन पेर्नाल मजा फिरगे दिसो तांकां देव बरें करूं दॅट तूं जर मुवी दुसऱ्यांक रेकमेंड करता जाल्यार कालाक बरें हांसूंक मेळ्ळें हांसूंक अशी म्हळ्यार कोंकणींत इतलें म्हळ्यार कॉमेडी मुवी येदोळ आमी पळोवं ना पयले फावटी पळोवची त्या देखून आमी सगळ्यांक रेकमेंड करता थँक्यू देव बरें करूं मुवी कशी आसली कशें लागलें देव बरी सांग्स मूवी बरी आसली अँड मॉरल वॉज व्हेरी गुड फायनली द हे मॉरल येता पळय इट वॉज व्हेरी नायस म्युझिक कशें आनी सगळ्या एक्टर्सांनी बरें केलां सगळ्या एक्टर्सांनी दे वर नॉट सांगिल्ले बरी पूण बरें ऑल केलां द न्यू फेसीस आनी हाचे बॉलराचे दॅट इज ऑलवेज सो देव बरें करूं बाय मूवी सुपर फर्स्ट टायम कोंकणी मूवी इतली कॉमेडी पळोवची फर्स्ट टायम फ्रॉम स्टार्टींग टू एंड इट वॉज व्हेरी नायस काल बरें लागलें दाटू तुका मुवीन मुवीत एक्चुअली सांगचे जाल्यार पुरा इवन तांतू स्टार्टींग तावन धरलें एंड पॉयंट आहा पळय आमी सगळीं थिएटर आसून आसल्या तशें इट वॉज व्हेरी नायस थँक्यू थँक्यू मुवी कशी आसली बारी बरी आहली एक्चुअली कोंकणींत सबार तेंपा उपरांत म्हणचे की पयले फावटी म्हणून सांगीत इतली बरी मुवी येदोळ सगळ्यांची हांव म्हजे एकल्याची न्ही सगळ्यांचे अभिप्राय हाचे भशेन पयले केल्ले पळयले उपरांत आतां शुअर जालें हांव एक सांगता कितें म्हळ्यार येदोळ मुसर आयिल्ल्या कोंकणी फिल्मांत काडिल्ल्यांनी ह्या फिल्मांत हांव मस्त शिकोवंक आसा कॉमेडी म्हण तांणी सांगलें आनी भरपूर हांसयलां कांय तातूंत दुबाव ना शुरी हें नासतना भरपूर हांसयलां आनी थोडे ल्हानशे तांत्रीक गजाली आसात ते तांणी इम्प्रूव करयेत पूण कोंकणीच्या मट्टाक इतल्या अपुर्बायन इतलें एक घडी जाल्यार सगळ्या फिल्मांत 1-2 मिनटां बोर जालें हें तशें म्हणलें बगलें ना तशें कंप्लीट फिल्म बरें केलां थँक्यू विल्सन थँक्यू दाटू मुवी कशी लागली तूं दुसऱ्यांक रेकमेंड करता जाल्यार कालाक ಖಂಡಿತ ಮೂವಿ ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ येट व्हेरी एंटरटेनिंग बरें आसलें सो एक मिडल क्लास म्हणल्यार आमचे एक सादारण लोकांनी हांगात वचून पळोवंक एन्जॉय करचे तसली मुवी सो आय सर्टनली रेकमेंड पीपल गो अँड हॅव सम गुड टायम फॉर शुअर आनी खंडीत बोर जायना कोणाक बसले कडेन बऱ्या तरान सगळी मुवी पळोवन भायर येवन संतोशान म्हणल्यार इवनिंग तुमी पार्टी वयशेत म्हूण धैर्य म्हाका खंडीत थँक्यू दाटू कशी आसली बारी बरी आसली हांसून बरें जालें कोणाची ऍक्टिंग मस्त बरें लागलें रायनाचे मागीर केल्लूचे ताचे बरें जालें मूवी बरी आसली एंटरटेनमेंट बरें आसलें बरी कॉमिक जाली वय आसून म्हजो टिश्यू भिजला वय मस्त बरी आसली आतां होल मुवींत म्हाका एक बेस्ट सीन सांग म्हळ्यार खंयचे आसता बेस्ट सीन म्हळ्यार ते मोड हँड घरा दवरलेलें आसा पळय ते बेस्ट सीन आमच्या लेकार म्हळ्यार मी तितलें हसलें त्या सिनात वय थँक्यू कशी आसली मुवी मस्त बरी आसली 100% एंटरटेनमेंट म्युझिक सुपर्ब आसलें आनी ओवरऑल फुल बरी थँक्यू मूवी बरी लागली इतली फुल एंटरटेनमेंट बारी खुशी जाली आनी एक्टर्सांनी बरें काम केलां नवे जाल्यार ते नवे म्हणून कळोना बारी तांकां सगळी मुवींत एक बेस्ट पार्ट सांग म्हळ्यार खंयचे आसता बेस्ट स्टार्ट म्हळ्यार तांची एक कॉमेडी डायलॉग डिलिव्हरी आनी तांणी एक तीक मांडून हाडली रीत बरी आसली ओके सर बरें मागता अलीच मुवी आनी मुखार येवं दी म्हणून आमची आशा थँक्यू दाटू यू एन्जॉयड Yeah. Did you laugh? Yeah, but it's like little bit scary. Why? Because of the night scene? Yeah, in night I always get scary because sometimes I get a dream from night. What did you enjoy? Yeah, little bit. But the funny thing was my favorite bald one. Na? Oh yeah, And- that. Yeah, that. You know what is his name? No. His name is Bolar. You like him? Yeah, but it's quite funny. It Yeah, I makes me laugh every day in the morning. Well, that is not too scary, but that skeleton dream one, yeah. that was scary. Okay, thank you so much. You enjoyed. Yes. What was the best part? Best part, the whole thing is the best. How about the music? Did you enjoy the songs? Of course. At first I was like, interesting. And right now, after watching the movie, I'm like, I want to watch it again. Wow. There were so many funny parts. And I absolutely loved it. Hopefully in the future I can watch it again. And then remember of this. Thank you, Dian. How was the movie, Ofi Bhai? Oh my god, amazing. I'm here. How's the movie?
Oh God, hilarious. The amount we laughed, it was really, really lovely. And what a lovely message in the end. I think the message in the end was the most important. But all in all, it was one movie that I really laughed after a long, long time. Thank you, thank you. कशें जालें मूवी? मुवी बरी आसली संख्या आसात पळय ते हांवें एक ऑब्जर्व केलें तांची ती बॅटरी पडवली आनी वागान ती स्टेप केल्ली तें कॉम्बिनेशन ताणें बरें करून केलां कित्याक म्हळ्यार थोडे कडेन मिस करतात हें घालतना टेक्निकली मिस करतात पूण ताणें तें एकदम ल्हान संख्येन ताणें तें प्रेस करून दाखयलां की ताजें टॅक्नोलॉजी यूज केलें बरें कळटा मागीर सेकंड कुमसराचो तो संदेश दिल्लो बरें मस्त इम्पॉर्टंट जाला आनी बरें जालां तें ओके मूवी बरी आसली लोकल आर्टिस्ट व्हेरी गुड कितें म्हाका काल लायक जालें की म्हळ्यार मस्ताना कुमसार जायनात यू नो एक बरें मेसेज दिला लास्टाक लायक कालेंय कर तूं बट कुमसारान तूं लिपय नाका यू नो सो फायनली कुमसार जावन आनी पदरापान सांगलें लायक वळखाचें यू नो कितेंय सूख करतात बट सूख वळखोनची एक मेसेज ती बरी आहली लास्टाक आनी इट वॉज गुड एंटरटेनिंग मूवी अरविंद बोळार ऑफकोर्स इट वॉज काले म्हणटा एक फाटी Full entertainment केलें. फुल एंटरटेनमेंट जालें लोक एक फुटी उठून उबे रावले. एपडीच्याक उठो पडलो अरविंदाक पळय तर एपडीच्याक उठो पडलो अदरवायज फुल ऑन लायक यू नो Thank you, thank you. we should tell like everyone to support our Kongni movies and still upcoming. That's it. All the best. Hi, and congratulations to the entire team for the wonderful movie. It was a simple theme, but it was very nice. बारी खुशी जाली, गंमत आसलें कॉमेडी. सगळ्यांचे लास्ट एक देवाच्या उतराचो संदेश दिल्लो बारी खुशी जालो. नायस मूवी, कंग्रेट्स. थँक्यू. एक सगळे मुवीन ते एक फन फॅक्टर जावन तुका खंयची एक उडास उरता फॉर अ लॉंग टायम. सगळें बरें आसलें. बरो उडास मस्त आसा सांगता जाल्यार सगळें बरें आसलें. आय कॅनॉट से पर्टिक्युलर थिंग बट एंटायर मूवी वॉज गुड. सुपर लायक एवरीबडी मस्ट वॉच इट. थँक्यू सो मच. आमी थरोली एन्जॉय केल्या. कॉमेडीचे उट्टूक एक बरें मेसेजीस आसले. सगळ्यांचे रिएक्शन हांवें पळयलें बट तुमकां सगळ्यांचे रिएक्शन कशें भोगलां? आमकां म्हळ्यार गांवांत पळोवन आतां संवय जाली पूण परगांवांत अशें म्हळ्यार आमचेच ऑडियन्स हांगा येवन तांकां कशें लागता म्हणून आमकां एक पळोवंक जाय आसलें आनी 2 स्क्रिनांत आमी मोदें इफ्टीशीन दिशीन धांवून आनी पुरो वचून पळयलें आमकां बरें लागलें आनी लास्ट हांव हांगाच रावलो भाई सगळ्यां मेळाचे म्हणून कित्याक आमी तितले पयस जावन येवन लोकांक मेळनातल्यार कशें म्हणून देखून हांगा सगळ्या जाणां मेळोन जाता तितल्या जाणां वाटून हँडशेक तांचे कडेन उलोवंक ट्राय केलें आनी तांणी तांचे फिडबॅक्स आनी तांकां कशें लायक जालें बरो सांगलें आनी मस्त तेंपा उपरांत आसूंक मेळ्ळें आनी बरो सांगतना आमकां खुशी जाता. या रायनान सांगले बरी आमी गांवांत मस्त थिएटराक वचून लोकांनी हांसचें पळयलां बट हांगाच्या लोकांक कशें लायक जाता म्हळ्यार हांगा इल्लो डिफरंट वेरायटी ऑफ लोक आसा. भुरगीं मस्त आहलीं, यंगस्टर्स आसले आनी तशेंच म्हळ्यार सिनियर लोकूय आसलो. पण हांवें पळयल्या प्रमाणे आमी ते एक सीन येताना लोक कशे एन्जॉय करता म्हणून सायडीक रावन पळोवचें. पळयतना हर एक लोक एन्जॉय करता, हसता, पडोवन हसता आनी एक थोडे उलयतात, बोबो घालतात. ते पळयतना खुशी जाता, काळीज बरोन येता. आमी कितें फिल्म केलां तें सार्थक म्हणलें भोगता आनी तो संतोष भोवशा खंडीत जावन आमार उरतालो, सदांच उरतालो. तुम्ही आनी मुखार यशंत बरें कोंकणी मुवी हाडिजे म्हणून आमी विश करता आनी ऑल द व्हेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. थँक्यू. थँक्यू. Fondaso! Fondaso!